लोकसभेचे इलेक्शन सध्या गोंयांत चालू आसा। गोंयांत 2 सीट्स आयज लोकसभे खातीर इलेक्शनाक आसा आणि आमचे गोंयकार सगळे जाण वोट करतात। आमच्या बरोबर नॉर्थ गोंयच्यान प्रणय शिरगांवकर आमचो ग्राउंड रिपोर्टर आसा। प्रणय, कितें आसा अपडेट सध्या खातीर? सचिन, सध्या आमी दोनापावल आहा आणि सकाळच्यान आमी म्हाका दिसता हांव सकाळी 7 भायर सरलेलो। सगळ्यान पयलीं 7:45 सारकी पल्लवी देपोन तेणी आल्तिनोन तेजो वोट कास्ट केलो। तेच्या मागीर आमी श्रीपाद भाऊ हांगा गेले, रायबंद्रा गेले, तेणी तेजो वोट कास्ट केलो। आणि आतां सध्या गव्हर्नरा कडेन येयल्या हांगा दोनापावल गव्हर्नरान तेजो वोट कास्ट केलो। म्हाका दिसता लोक मातशे आतां भायर सरता, कित्याक सध्या अजून तितले वोट हे जावंक ना। सकाळी लोक भायर सरताले, मात तितलो हे नासलो, रिस्पॉन्स नासलो लोकांचो। सो लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा सध्या पोलिंग बुथाचेर? आमी रायबंद्रा बुथाचेर गेले, मात रायबंद्रा तो एक मॉडर्न बूथ केला, त्या बुथाचेर आमकां तितली कांय क्रावड दिश्टी पडोंक ना। मेर्शे आहली, मेर्शे सद्या लोक तेन्नाच भायर सरताले। मागीर आमी पणजे येयले, पणजे तेन्ना लोक भायर सरताले, मातशे आतां मातशे लोक भायर सरता। सो जी फॅसिलिटीज ज्यो इलेक्शन कमिशनान सांगिल्ल्यो की वता खातीर ज्यो फॅसिलिटीज ते करतले, फॉर एक्झाम्पल कूलर आसतले किंवा थंड पिवपा खातीर उदक आसतले किंवा बाकीचे पेय आसतले, हाजे बद्दल जे बुथाचेर वचपी लोकां कडल्यान कसो प्रतिसाद मेळटा? ना, हे तरी आमकां अजून एका बुथाचेर दिश्टी पडोंक ना, कित्याक हांव सद्या रिबांदर गेलो। रिबांदर फक्त हांवें एक उदीक दिता तेच पळयलां। इलेक्शन कमिशनान सांगलेलें की ती लेमन वॉटर ते प्रोड्यूस करतले लोकांक, ते लागून हे करपाक लागून, मात ते आमकां अजून खंयच अशें पळोवंक ना, हांवें जाल्यार स्वता जावन पळोवंक ना। सो म्हाका दिसता आतां कूलर म्हाका दिसता खंय 9:30 जावन गेले आणि आता कदाचित सुरू जावपाक शकता, कारण हो जो टायम आशिल्लो जो 9 ते म्हाका दिसता एक 4 पर्यंत हो मेजर टायम वताचो असता। सो म्हाका सांग, सकाळचे जे वोटर्स असतात ते तुका चड करून यूथ दिश्टी पडले काय अबाव 35 अबाव 40? ना, यूथ अशें आमकां कोण दिश्टी पडोंक ना। फक्त जे कोण सिनियर सिटीजन आहा पळय, जे सकाळचे जे वॉकिंगेक वयता जावं आनी कित्याक वयता, भाजी शॉपिंगेक वयता, तेच म्हाका चडशे अशे दिश्टी पडल्या। जावं 40 वर्साचे वयर जे कोण जाणटे आहा तेच दिश्टी पडल्या। अशे यंगस्टर्स आहे कोण 30 वर्साचे सकयल यंगस्टर्स कोण अजून म्हाका दिश्टी पडोंक ना सध्या। सो तुम्ही भाऊ कडेन श्रीपाद नायक हांचे कडेन उलोवप सुद्धा केले, सो तांचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो त्यांच्यानी वोट कास्ट केल्या उपरांत? श्रीपाद भाऊ कडेन आमी उलयले, श्रीपाद भाऊचो रिस्पॉन्स एक बरो आसलो। तो हांव सारको कॉन्फिडंट आहा। तो म्हणटा कितें जातले, आपूण फूल कॉन्फिडन्स आहा, आपूण इलेक्ट येवन जातलो। आनी तेणें अशेंय म्हटलें की आपणेन जावन आपूण आपणाकूच वोट केलो, हें तेणें आमकां सांगून दिलें। म्हाका दिसता हीच जर ह्या इलेक्शनाची किंवा जे इंडियान आमचे सगळ्यान व्हडले इलेक्शन जाता, सगळ्यान व्हडली डेमोक्रेटीक कंट्री आमी म्हणटा, आणि हे इलेक्शन वन ऑफ दी मेजर इलेक्शन इन द वर्ल्ड। म्हाका दिसता सगळ्यांनी भायर सरून वोट करप गरजेचें आसा। हांव रोखडोच परत तुजे कडेन येता प्रणय। म्हाका फक्त अपडेट जाय, जे टर्नओवर अजून पर्यंत कितले जाले ताजेर कितें अजून पर्यंत अपडेट मेळ्ळ्या तुका? ना, तेजेर तरी अजून पर्संटेज सध्या आमचे कडेन काय येवंक ना। हांव पर्संटेज येता तेन्ना तुजे कडेन परतो हे करता, कॉन्टॅक्ट करता। पर्यंत कितें आहा ते हांव ग्राउंड लेवलाचेर तुमकां दाखयत रावतलो। नक्की। सो ही आशिल्ली अपडेट मायगोवा नेटवर्काचेर। पळयत रावत मायगोवा नेटवर्क। प्रत्येक अपडेट जी गोंयच्यान, नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोंयच्यान जी आसा ती तुमच्या बरोबर आमी घेवन रावतले। देव बरें करूं। थँक्यू प्रणय।